पावता थिंगासो येता वो एसटीडी प्लांट आहा थिंगासो येता तें जाल्यार तें आमकां कळटलें. आनी म्हणटा तें डर्टी वॉटर चिखलाचें उदक येता तें फ्लो जाता तें इफेक्ट जाता तें बा कळटलें आमकां. ही लागून उरता चिकोण हें जावन लागून उरता तें बा कळटलें. आनी थर्ड म्हणटा तें आमचें रिवर हें आहा बांद आहा तें पसून ही डॅमेज जाला तें बा कळटलें. हिंच्या तो डर्टी वॉटर येता तें प्रेशरान येता तें सारकें बांद हें जालें सारकें बांद हें जालें फुटलें आनी तें बा आमकां कळटलें. आनी चवथें म्हणटा तें क्लियर मॅपींग न्हंयचें वीथ एक्चुअल कंडीशन सगळें सगळें हेजें आनी ते एक्चुअल कंडीशन जाता आमकां पसून तें खबर ना तें आनी तेच्या थिंग आमकां रिवर सालाचें इंटेलिजंट पायलट प्रोजेक्टाचें गवर्नमेंट येतलें. आनी लास्ट म्हणटा तें हें आमचें आतां गोवोरमेंटान हें सारकें स्टेप घेवपा जाय रिवर साल सेफ करपाक नाजाल्यार आनी कांय उपेग ना. थँक्यू. सो आतां आमी हे प्रोजेक्टाचो आमी हो प्रोजेक्ट आमी लॉन्च करता तर मागता आमगेले MLA लागीं हें लॉन्च करपाक. सो आयज आमचे मदें आहा जो हे प्रोजेक्टाची जी कंपनी काम करतली ती जावन आसा आमगेली स्पेशल क्राफ्ट. सो आमचे मदें आहा आमगेलो बाब मॅल्कम. तो तुमकां हेजेर सारकें ब्रीफ करतलो हो प्रोजेक्ट कितको आमी मुखार वतले. हॅलो एवरीवन, गुड इवनिंग. आज होरे म्हळ्यार एक रिवर्स आला एक व्हडलो दीस आनी हो दीस आज पॉसिबल जाला because of the visionary leadership of our honorable MLA Captain Wenzy Villegas. For many years we have known that there is pollution and it's been visible. Now the shift is from visible to clarity, data driven, evidence based clarity, and that's the biggest shift what we will witness. And as part of this pilot we are taking up the most crucial stretch of the river, which is from the fish market to the Mercado Mall flyover, and we will have a complete clarity of the current status of the river, right from the sources of pollution, solid waste dumping to encroachment and constriction in the river flow. When this is completed, we will have a very clear understanding of not only the problem but where we should address those problems first, and this is what we are looking forward to enable, to empower. And for the first time in Goa we are seeing state of the art technology being used for addressing environmental concerns, and the data will be made available through the MLA to the concerned authorities for data driven action. Okay, so now we are moving from just being from visible problems to clarity and to action, and that's what we are looking to achieve through this project. Thank you. गुड इवनिंग. नमस्कार. पयस सुवातेर आज रिवर साला जो टॉपीक वीच इज अ लायफलायन ऑफ सालसेत आनी हांव आमदार जाल तेन्नासून फेब्रुवारी 14, 2022 व्हॅलेंटायन्स डेया लोकांनी म्हाका वोट मारलो आनी मार्चा म्हयन्या हांवें वोत गेल्लो. 8 म्हयन्या आमदार आसतना नोव्हेंबरा 6 तारखेर 2022 मुगेलो कन्फ्रंटेशन जालो एट द STP प्लांट विथ द देन PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल आनी सगळ्यांनी तें चोयलें आनी थिंगसोन कॉमेस जाली की रिवर साल साफ करपा जाय आनी कोतो जाल्यार सरकार कोता आलो जाल्यार येदो म्हळ्यार कोता आसलो. सो देर वॉज नो ट्रस्ट ऑन द गव्हर्मेंट एंड आय न्यू इट फ्रॉम रायट फ्रॉम 2022 वेन आय वॉज देर एंड आय वॉज एन MLA. आय गॉट इलेक्टेड. सो आफ्टर दॅट ती 6 तारखेर भासाभास जाली. 9 तारखेर 11th 2022 नोव्हेंबर 9, 2022 हांवें निलेश काब्रालाक ही लेटर मारली, इनवर्ट केली
सेम डे हांवें डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक केली, श्री पुनीत कुमार गोयल IAS चीफ सेक्रेटरी तेन्ना आलो तेक केली, सुभाष चंद्र IAS सेक्रेटरी ऑफ WRED तेक केली, अरुण कुमार मिश्रा IAS सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट तेक केली, संदीप जाकीस IAS सेक्रेटरी रेव्हेन्यू तेक केली, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी 7 कोणे ही लेटर इनवर्ट केली ऑन द 9th of November 2022. त्याची फाटल्यान कम्युनिकेशन कॉमेस जालें. जे पर्यंत कम्युनिकेशन इंटर कम्युनिकेशन कॉमेस जालें अशें दिसलें की जावं तो गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट, जावं तो CRZ, जावं तो चीफ सेक्रेटरी, जावं तो WRD, सगळे डिपार्टमेंटान जे भाशेन कम्युनिकेशन एकमुखाचेर कम्युनिकेशन केलें तो काटा तेक लेटर धाडटा, तो काटा तेक लेटर धाडटा. कितें जालां? What is happening? Please respond back. This is the only communication that has happened. There was also communication coming from the Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board on the 4th of January 2023. I letter bolili 9th of November. 4th of January 2023, they wrote to the member secretary of Goa State Pollution Control Board. And they asked them that the honorable MLA has written this complaint letter, detailed things. Kindly please look into it and get back to us. हांव आज विचारपा सोदिता हें जे लेटर येयल्या सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा तुमी आज हांव गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक विचारपा सोदता हॅव यू ऑल रिप्लायड टू दीस? इफ येस प्लीज वी वॉन्ट टू सी दीस वेन यू ऑल आर कमिंग द नेक्स्ट टू हॅव अ मीटिंग फॉर रिवर्सल. इफ नो इन्वेस्टिगेशन शूड कम ओवर हू वॉज देअर एट दॅट टायम. जो कोण मेंबर सेक्रेटरी आल्लो तेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा ते कडेन इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. वाय ही हॅज not taken, why he has not given due diligence to this and why it was not completed. त्याच्या फाटल्यान CRZ लेटर कॉमेस जाल्यो, GCZMA लेटर कॉमेस जाल्यो, ह्यो सगल्यो कॉमेस जाल्यो. फायनली तुमचें येयलें की जानेवारी जाली, फेब्रुवारी जाली, कांयच जायना. आय ऑल्सो नो प्लग इन करपा जाय. 8 लोकेशन्स आयडेंटिफाय केलो आसली ती प्लग इन करपा जाय. सो प्लग इन करपा जाय म्हूण सगल्यांनी जेन्ना जेन्ना हांव एज अ न्यू आमदार हांवें रिवर्स सालाचेर फोकस हाडलो तेन्ना तेन्ना सगळे जे BJP गेले आज सालसेतींत जे तेंगे पपिट्स आहाय ते पपिट्स BJP गेले कार्यकर्ता मुखार जावन ते आमचे उडी मारपा लागले की हें करूं जाय तें करूं जाय. रादर देन सपोर्टिंग द कॉज ओनली स्टार्टेड आयडेंटिफायींग थिंग्स दॅट वी नो. सो प्लग इन करपा जाय. प्लग इन करपा जाय म्हाकाय खबर आहा, सरकाराकूय खबर आहा. हांवें इनिशिएटीव घेयलो परत. हांव आनी ऑनरेबल MLA क्रूज सिल्वा आमगेलो वेलीचो आमदार आम दोगोय दिल्ली गेले. दिल्ली जल बोर्डा मेळ्ळे, तेंगे डायरेक्टरा मेळ्ळे. थिंगसोन आमी इन्फॉर्मेशन हाडले. थिंग कोण जिओ बॅग टॅक्नॉलॉजी यूज जाको ती चोयली तेज व्हिडिओग्राफ एविडन्स तुमकां आउट केले तेन्ना. फायनली WRD मिनिस्टरा ते दाखयले. ते कन्विन्स केलो की एक पायलट प्रोजेक्ट करचो म्हूण 3 दिसांचो लेस दॅन 5 लाख रुपीज वर्क ऑर्डर ती एक्झिक्यूट केली. बिईंग इन ऑपोजिशन नाव, बिईंग इन ऑपोजिशन ती एक्झिक्यूट केली. आणि इन ऑक्टोबर 2023 आम्ही पायलट प्रोजेक्ट विथ जिओ बॅग्स आम्ही थिंग हारेबांदा ऑपोजिट आम्ही हाडलो. मिनिस्टर येलो सुभाष शिरोडकर, PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल तेन विटनेस केले, दिगंबरान विटनेस केले, सगळ्यान विटनेस केले. इट इज देअर इन पब्लीक डोमेन. जिओ बॅग्स करून प्लग इन करपाक तेन्ना आमी सांगले नॉर्दर्न ट्रंक जी आहा ती इन्स्टॉल जातली, कमिशन जातली आनी तेज्या फाटल्यान नॉर्दर्न ट्रंक अजून देखून सक्सेसफूल जालो ना. सो प्लग इन करपाक ऑलरेडी तांकां ऑप्शन दिलें आनी नाव वी आर वेटिंग दॅट रिवर्सल जातलें. थोडे म्हयने पयले हांवें हारेबांदार एक टेम्पररी ब्युटिफिकेशन केलें. द होल आयडिया वॉज हारेबांदार तांबी घेवन बसताले, सकाळीं गेले म्हणटा दिसती पडटाले, वायट दिसताले, भुरग्यां इस्कला वतना. सो तें साफ केलें आनी थिंग गार्बेज उडयताले हारेबांदार. सो ती 2 वस्तू बंद करपा जाय म्हूण आमी तें ब्युटिफिकेशन केलें धाकटेशें. आनी तें ब्युटिफिकेशन करून सगल्यांगेली नदर पोतोन हाडली. पोतोन सगळे जंप मारपा लागले, पयशे वेस्ट कोता हें कोता. प्रॉब्लम ना. द होल आयडिया इज जे जाग्यार वेन्झी अटेन्शन घाता, सरकार गायना, वेन्झी घाता ते जाग्यार सगळे ऑपोजिटेन उलोवपा लागताय, विच इज अ गुड थिंग. तेका लागून आतां तें ब्युटिफिकेशन केलें. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD तेका आपयलो. तेणात एश्युरन्स दिल्या सिमिलर टायप ऑफ अ सेटअप 1/2 किलोमीटर नॉर्दर्न सायड, 1/2 किलोमीटर सदर्न सायड ऑफ रिवर्सल तो एक्झिक्यूट करून दितो म्हूण. सेम कायंड ऑफ अ बांद रिस्टोरेशन. आज जेन्ना हें सगळें तयार जाता वन्स अगेन
एज अ MLA ऑफ बेनावलीम ऑपोजिशन, नॉट पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट BJP, हें गव्हर्मेंटान करपा जालें आज. एगेन आय एम डुईंग, आनी हांव सगळे ऑपोजिशन म्हजे आहाय तेजे परत आय वॉन्ट टू ब्रिंग द फोकस ऑन रिवर साल. I want to make environment protection an election issue. I want to educate the people of Goa. Let environment protection become an election issue. River Sal साफ कोना जाल्यार सालसेती वोट तुका पडना BJP. तुगेलो प्रुडंटा सकयल जो नल्ला आहा, प्रुडंटा ऑफिस जें आहा तेजे सकयल नल्ला आहा, तो नल्ला जोरी तरी साफ जायना जाल्यार पणजे वोट आहा तो BJPक मेळपाना. एस कोन इलेक्शन इश्यू जावपाक गरज आहा. तेका लागून आय हॅव टेकन द इनिशिएटीव. वी हॅव गॉट मालकम ऑन बोर्ड, गोंयकार भुरगो, सरकार वळखत तेका, सगळे वळखताय तेका. सो हांव सरकाराक मागोतां, हांवें आज कॉमेस केला, आमी हे कॉमेस कोतले. दीस प्रोजेक्ट इज गोईंग टू बी अ युनीक प्रोजेक्ट. हाल तुमकां कितें जाय तें घालय, सरकार तुमचे दायरी कितको घाताय ते भाशेन नांव तुका जाय तें घालय. पूण हांवें नांव घायलां की साल रिवर इंटेलिजन्स पायलट. वी आर गोइंग टू यूज ड्रोन टेक्नॉलॉजी, एक्युरसी, एंड द होल आयडिया ऑफ दीस प्रोजेक्ट इज टू फायंड आउट हुंच नल्ला, हुंच घरांतल्यान, हुंच रेस्टॉरंटांतल्यान, हुंच मार्केटांतल्यान, खूंय सोन जे जोरी येताय, ज्यो नल्लांतल्यान ज्यो घाणी उदो येता खूंयसो येता. तें उदो येयले म्हणटरी न्हंयचो जो व्हांव आहा, टायडल इफेक्ट जाता, खूंय ब्लॉक जाता, तें कळटलें. जे नल्ला उदो येवन जे बांद पेडे जाताय ते खूंय बांद पेडे जाले, हें येतलें. हो डेटा सरकाराक ना. हें गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें काम. दीस इज देयर जॉब. आय एम डुईंग युअर जॉब. बिईंग इन ऑपोजिशन, टिका करपा सगळे आहाय, कोण दाखोवपाचें, उलोवपा सगळे आहाय, प्रेस दिवपाक. वी हॅव इनिशिएटेड. जिओ बॅग हाडून दाखयलें, ब्युटिफिकेशन कोण दाखयलें, धाकटे कुरयाक. आज आमी हो लॉन्च कोताय. द होल आयडिया इज जे भाशेन मालकमान म्हणा, हें जें आतां पयलें जनरल अवेरनेस आहलें, म्हणजे सगळे बोवाड कोताय. रिवर पोल्युशन जालां, रिवर पोल्युशन अवेरनेस 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 सारको कोतलो. सारको करपाक जो सरकार हाडलो सारको ना. सरकारा बरी खबर आहा 45 डेजान पास येतो म्हूण, आनी सरकार 45 डेज क्रॉस करूं सोदिता, मागीर पावस येयलो म्हणपाक. हें सगळें चोयलो हांवें 4 वर्सांनी. 45 डेजा पयलीं तुका कितें जाता रिवर सालाचेर हें गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दाखोवपाचें, हें WRD मिनिस्टरान कोण दाखोवपाचें, हें सगळ्यांनी कोण दाखोवपाचें. आफ्टर 45 days is monsoon. So before 45 days, we are starting it on Monday. This Monday, आज सॅटर्डे, मंडे आमी स्टार्ट कोताय. आनी हे मंडे कॉमेस कोन एक 5-6 दीस लागतले 4 किलोमिटर करपाक. आनी हो रिपोर्ट हांव ऑफिशियली गव्हर्मेंटाक धाडटलो. गव्हर्मेंटान हेजेर द्याल धरचो. कित्याक जनरल अवेरनेस ऑफ रिवर पोल्युशन टू प्रिसाइज एविडन्स बेस्ड अंडरस्टँडिंग इज वॉट वी आर ट्रायंग टू गॅदर, and enabling focused and accountable action. So आज गोंय जनतेक एकूच सांगूंक सोदिता, we want accountability and I am proving accountability time and time again. I am proving accountability and I want river sal, all our drainages, all our nallas, all our ponds, all this sewage system to become an election issue. आणि हांव खरेंच जाय. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हॅज टू बिकम एन इलेक्शन इश्यू. आनी हें आमी ग्रील करपा जाय, हें आमी मनासून घेवपा जाय. आय हॅव टेकन द लीड. आय रिक्वेस्ट एवरी वन ऑल ओवर गोवा टू सपोर्ट मी. लेट अस वर्क टुवर्ड सेविंग रिवर साल. आय लव रिवर साल आनी आय लव रिवर साल म्हूण हांवें एक बोर्ड कोन्न घायलो आहा. त्या बोर्डाचेरय टिका येयली. तेजेर टिका, आनी हे कोण टिका कोताय, हे टिका कोताय BJP गेले. हेंकां हांव प्रमोट करून दवरलो हांवें. वय आय लव रिवर साल. आणि हांवें लायट घायल्या सो दॅट टू क्रिएट अवेरनेस, टू क्रिएट लव, टू क्रिएट पॅशन एंड टू ब्रिंग एवरीबडीज अटेंशन. And I want everybody to talk about river sal. I want everybody to come to river sal. टिका कर, सगळें कर, but let's talk about river sal. कित्याक सगळें उलयलें जाल्यारच ती रिवर साल सारकी जातली. आनी हांवें रिवर सालाचे ओत घेयलो आहा आनी हांवें ओत घेयलो आहा म्हूण आज हांवें ते रिवर साला डिविडिंग केलो आहा, डिसिल्टिंगा हांवें पार्टिसिपेट केलो आहा, जिओ बॅग हाडलो आहा, ब्युटिफिकेशन केलो. आणि today I am launching this initiative called as Sal River Intelligence Pilot. So this is all part of my commitment because I took an oath that I will contribute to the cleaning of the river Sal. I will contribute to push this government to get river Sal clean and I will work towards it. Thank you. I will bear from my salary. आमदारा पयशे मेळटा, सॅलरी मेळटा, त्या सॅलरींतल्यान हांवें
salary account, and with check from the same salary account I am going to pay this cost to the company that is over here. That I think we are still working out how it is going to go, but that cost we will put in public domain once it is out. But the work is going to start on. So Tuesday is a holiday, but Monday we are going to start. Monday 10 o'clock in the morning we will start this. The first starting point is going to be at Khareban. Khareban जे points ते घेवपा जाय, तो थिंगसून point घेतलो, तेज हाटल्यान तेगेली टीम मुखार हेजे वयतली. 4 kilometers हा मडगांव फिश मार्केट सोन ते आमगेले जुडियो जे भाशेन सांगिल्ला मर्काडो सुपर मार्केट आहा थिंगा मर्काडो ह्या सो थिंग आमगे फ्लायओवर ब्रिज वयता ते ब्रिजा पासून हो स्ट्रेच आमी हें करून घेतले. एंड दिस रिपोर्ट वी आर गोइंग टू गिव द गव्हर्नमेंट. एंड I asked the government, I asked the Goa State Pollution Control Board, you have to do these things. You have to do these things. CSR चे कोताय, PPP मॉडेल कोताय तुम्ही, सगळे कोताय. पार्किंग आहेत आहे तुम्ही, GTDC 99 years तुम पार्किंग दिले, कोलवा रेसिडेन्सी दिली, सगळ्यो रेसिडेन्सी दिल तुम्ही, आणि ते रेसिडेन्सी दिन गोंय इंकून हाटाय, हें करूंक जायना. PPP मॉडेल कराय, रिवर्स साल सेव्ह करपा, प्रोटेक्ट करपा, हाडाय पयशे, तुमकां पयशे नाही झाले. दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. आता तुम्ही जेन्ना हे प्रोजेक्ट लॉन्च करता गव्हर्नमेंटाच्या खंयच्या बॉडीक तुम्ही आपयला तुमच्या वांगडा खंय तरी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बी तुम्ही आपयला तुमच्या वांगडा येवचे आनी सी एज वॉट आय अंडरस्टँड दिस इज अ ग्रीन झोन. ग्रीन झोनान जरी तरी हांव मुज हुशेन कितें जात तें हांव खबर कोता जाल्यार सरकाराक हांवें कित्याक इनवायट करपा जाय. सरकाराक हांवें इनवायट करून जिओ बॅग्स दाखयली, कितें केलें सरकारान. सरकाराक हांवें इनवायट करून रिवर साल हांवें 100 meters नॉर्थ एंड 100 meters सावथ हांवें कोण दाखयलें, आनी म्हाका सरकारान 1/2 kilometer कोण दिता म्हणलो. त्या 1/2 kilometer अजून कांय एस्टिमेटूय रेडी जालें ना, कांय जालें ना. सो टायम एंड टायम अगेन जरी तरी हांव सरकाराक आपयन कोता जाल्यार हे पाट सरकाराक आपय नासलो कोता. सरकाराक आपय नासतना हांव हें कोतलो आनी सरकाराक कोण दितलो, पूण सरकार कांय करपा ना. हे 4 kilometer हांवें रिपोर्ट दिल म्हूण सरकार 45 days जाचे पयलीं कांय करपा ना. हांव येत्ते फ्रायडे म्हळ्यार येत्ते सॅटर्डे म्हळ्यार मुगे रिपोर्ट सबमीट करतलो. गेले ते वर्सा माया 20 तारखे पावस येयल्लो, हे पाटी माया 30 तारखे म्हळ्यार येयत. सो 45 days सरकारान कांय करपा ना. सरकार इज ओनली गोइंग टू पास द बॉल्स एंड देन इज गोइंग टू से अरे पावस येयलो. सो दिस इज government is not doing because government's intention is for 39A. दोंगर कन्वर्ट करपाक, शेत कन्वर्ट करपाक, आनी 3,000 शेतां जमीन आहा ती 30,000 करपाक, आनी तो प्रॉफिट मागीर आपल्या जाय तशी मजा करपाक. तो फोकस आसतो रिवर सालाचेर कितकोन कोतलो सरकार. यू इंटेंशन हेज टू बी देर न्हू. मुगे इंटेंशन 39A ना. मुगे शेतां ती हांवें कन्वर्ट केलें नाही, म्हाका तो करपाक उमेदूय ना. सो मुगे इंटेंशन म्हाका फ्री टायम आहा म्हणटरी हांव वेवस्थीत कोता, लोकां पासत कोता. तांकां फ्री टायम ना, ते घुसपलो आहाय. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान TCP ते सगळे घुसपलो आहाय. सो तांकां ती बाट कन्वर्ट करपाक घुसपलो आहाय. सो ताका लागून ह्यो रिवर साल प्रुडंटा हाटल्यान जी जो नल्ला आहा, प्रुडंटा हाटल्यान भोड्यान कित्याक म्हणटा ताकी प्रुडंटाकूय हूंय लागचें की मुझ बारा तेमी हो प्रमोट करचो आनी तो नल्ला साफ करून घेवचो आनी रावंड द इयर साफ दवरचो. सो दिस इज क्लियर बिकॉज एवरीबडी हॅड टू पार्टिसिपेट. वी हॅव टू पार्टिसिपेट टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन. एंड इफ वी डू नॉट स्पीक लायक दिस, things will not move. My request is to everyone, let us make environment protection an election issue. Let us put accountability. Let every MLA's manifesto दाखोवन दिंद्या की तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक कितें करतलो. आनी मुगे टर्म बोगले काबार जाता म्हणल्यार मुगे मॅनिफेस्टोचे हांवें गेले ते पाट कितें बरयलोले आनी हांवें कितें एक्झिक्यूट केलें ते एनवायरमेंटाचें हांवूय सांगतलो.